नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही आहा शिवोले या गावात आणि हांगा आमचे बरोबर आहा आदले मिनिस्टर बाब विनोद पालेकर आणि आम्ही तांकां विचारया ह्या फावटी इंडिपेंडंट बसला त्या इलेक्शनात कसो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो. उत्तम असो प्रतिसाद दिसागणीक वाडत आसा. लोकांचो जो रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार निश्चित हांव विजयी जातलो हेतून अजिबात दुबाव ना. घरान गेल्ल्या घरा गणीक प्रतिसाद मेळटा. प्रत्येक मतदार त्या घरान गेल्या नंतर ज्या तरेन म्हजें स्वागत करता ते पळयता. येणाऱ्या निवडणुकीन म्हाजो विजय हो निश्चित आसा. तुम्ही गेल्या फावटी गोवा फॉवर्ड ह्या टिकेटीचेर लढलेले आणि तुमकां सपोर्ट बरो मेळिल्लो आणि ह्या फावटी इंडिपेंडंट वता कितें डिफरन्स दिसता? खूब डिफरन्स आसा. अपक्ष आसल्या कारणान सगळे लोक एकदम ठरयला तेंच्यांनी की हांगासर पार्टीचें कांय हें ना आनी अपक्ष आसल्या कारणान एक कितें नासतना लोक मतदान करपाक तयार आसा. म्हणजे पार्टीचे जे पळय दोश आसात ते दोश आतां म्हाजेर ना. त्यामुळे अपक्ष असल्या कारणान एक वेगळ्या तरेचें वातावरण, एक वेगळ्या तरेचो उत्साह प्रत्येक मतदाराच्या अशी कमी अशी दिसना कोण तुमकां सपोर्ट करपाक भायले कोण येवं शकना. गेल्या फावटी खुबशे जाण येताले तुमकां? ना, अजिबात ना. गेल्या आतां तरी चड येता. पयलीं तरी 5 जाण घेवन भोंवतालो हांव. आतां 25-20 तरी आसात. आतां रिस्ट्रिक्शनां आसा की 20 लोकांक घेवन भोवंक जाय म्हणून. तरी हांव कमीच घेवन भोंवता. आज तुमी आयल्या म्हणून थोडेशें सुबेज दिसता अशें म्हाका दिसता. पण सर, तुमकां अशें खंय तरी मनान खिणलें आसलें की गोवा फॉवर्डाची तिकेट तुमकां मेळोंक ना, कित्याक काँग्रेस आनी गोवा फॉवर्ड युती जाली आनी तांची शिवोली सीट तांकां दिवंक ना? उलट बरें जालें. कित्याक तें देवाच्या मनान आसलें. जें देवाच्या मनान आसा तेंच जाता. आनी जर म्हाजो विजय जावपाक आसा तो कोणूच रोखूंक शकना. जीत ही पक्की आसा आनी जर म्हाजी हारत आसा जाल्यार ती कोण ओडोय शकना अशें आसता. पूण त्यामुळे जीत ही पक्की आसा. त्यामुळे कोणूच म्हाका रोखूंक शकना. कित्याक मतदारांचो वाडतो उत्साह जर पळयलो जाल्यार तेंचे म्हाका खूब फाटबळ मेळटा अशें म्हाका दिसता. दिसागणीक वाडत आसा म्हाजो. अशें आयकलें वतालें मदीं की तुमी BJP जावंक सोदता म्हणून. अशी अफवा कशी दिसता तुमकां? ना, ते खूब पयल्या दिसा पासून हें चलत आशिल्लें. पण तशें कांय आज मेरेन जालें ना. हांव आतां अपक्ष रावला. त्यामुळे ह्यो गोश्टी किंतु परंतु ह्यो गोश्टी चालूच आसता. ताका कांय अर्थ आसना. मायकल लोबो हांची पत्नी हांगा इलेक्शन लडयतात. कशें तुमी पळयतात चॅलेंज? ना, हांव म्हज्या बद्दलूच उलयतां. म्हाका अजिबात चॅलेंज कोणाचेच दिसना. कित्याक हांवूच आसलो आमदार. त्यामुळे कोणाचेच चॅलेंज ना म्हाका अशें म्हाका दिसता. उलट ह्या निवडणुकीन जाल्यार हांव भरपूर मतांच्या फरकान जिखून येतलो अशें म्हाका दिसता. ते तुमचे विरोधी जे आहात ते म्हणटात की तुमी 5 वर्सां कांयच काम करूंक ना म्हणून. तुमी मातशें ना, अशें प्रत्येक विरोधक अशेंच उलयतात. पण जेन्ना तुमी मतदारां कडेन वतले तेन्ना तुमकां कळटलें की जी कामां हांवें केल्या. आतां हो म्हाजो हें आसा 5 वर्सांचो रिपोर्ट कार्ड आसा. ह्या रिपोर्ट कार्डाचेर जितकी कामां हांवें केल्या म्हाका दिसता सबंद 40 मतदारसंघात म्हाज्या इतकी कामां केल्ली म्हाज्या नदरेक पडना. कित्याक ज्या वेळार म्हजेर विश्वास दाखयलो मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्री आसले तेन्ना आनी म्हाका जलस्रोत खातें दिलें. त्या जलस्रोत खात्या मार्फत आनी फिशरीज खात्या मार्फत हांवें भरपूर कामां केल्लीं आसा आनी त्या कामाचो पुरावो ह्या म्हज्या पुस्तिकेन आसा. हाज्या फुडें जीं कामां येतलीं तीं कामां हांवें हांगासर घातलेलीं आसा आनी येणारी जीं कामां आसा तीं म्हाका निश्चितपणान मेळोन आनी लोक हे वाचता. ह्या पुस्तिकेचेर जी कामां केल्लीं आसा त्या कामाचें स्वरूप हांगासर शॉर्टकट हांवें दिल्लें आसा आनी तीं कामां तयार आसा. जी कामां जाल्लीं आसा तीं कामां हांवें केल्लीं आसा आनी ऑनगोईंग जे प्रकल्प आसा येणारे ते प्रकल्प आतां फुडें येतले. फायनान्शियल हातून अडकून पडलेले आसा. ज्या वेळार नवें सरकार येतलें त्या वेळार आमी हे सगळे प्रकल्प हातान घेतले. फक्त ताका फायनान्शियल इम्प्लिकेशन दिवंक ना म्हणून ते अजुनूय आडून उरलेले आसा. त्यामुळे येणारो जो नवो सरकार आसा तो ह्या सगळ्या प्रकल्पाक निर्विघ्नपणान मान्यता दितलो अशें म्हाका दिसता आनी त्यामुळे फुडें येणारो जो काळ आसा तो बरो काळ आसा. गेल्या इलेक्शनात तुमचो भाव उदय बाब हांचो खूब सपोर्ट आसलो. तुमी कितले मिस करतात? ना, मीस खूब करता. कामां गेल्ल्या वाटेन
पण तरी सुद्धा तो म्हाका आशिर्वाद दितलो ह्या बद्दल दुबावना. आणि म्हजे मतदार हे सगळेच माझे भाव आसात, त्यामुळे भावाची उणीव म्हाका भासताच, पण त्याचबरोबर ती उणीव भरून काढणारे माझे सगळे मतदार माझ्या भावासारखेच आसा. त्यामुळे ही उणीव खंय तरी भरून येयल्या सारकें म्हाका ती भरूंक शकना. पण तरी हे जे माझे मतदार पळयल्या नंतर म्हाका अशें दिसता की सगळे भाव म्हाज्या फाटी उबे आसात कशे. आज हो जर पळयलो जाल्यार तुमी जमाव जो पळयता ते सगळे म्हाजे भाव आसात. आनी एक पाठबळ तेंच्यांनी जें दिलां तेचेर हांव फुडें निश्चितपणान विजय मेळयतलो. तुम्ही फाटी एक खंय तरी स्टेटमेंट केल्लो की गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण काय म्हणून. मग तुमकां दिसना तो पाब्लो एस्कोबार तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावलो? तेंच दुख्ख आसा. आज प्रत्येक मतदार तें दुख्ख करता. एस्कोबार म्हाका दिसता शिवोली ही पद देवाची भुमी आसा, परशुरामाची भुमी आसा, त्याच बरोबर महादेवाची भुमी आसा, पवित्र अशी भुमी आसा. आनी असले हजारांनी पाब्लो एस्कोबार येयले जाल्यार तो एकूच महादेव जो आसा, देवांचो देव, तो असले पाब्लो एस्कोबार एका लाथे बरोबर हाकलपाची ताकद त्या परमेश्वराक आसा. तो देवाचो देव महादेव तेची ही भुमी आसा. असली घाणेरडी कृत्यां ह्या भुमीन चलची ना. आनी येणारो जो विधानसभेचो काळ आसा ते असले हजार पाब्लो एस्कोबार येयले तरी आमचो विजय जाल्या नंतर आमी निश्चितपणान तांकां ह्या भुमींतल्यान हद्दपार करतले. विनोद बाब, जेन्ना आमी इंडिपेंडंट म्हणटा तितून एक क्वेश्चन येता, ते इंडिपेंडंट मनीस तो सरकार घडोवंक शकना, ताका कोणाक तरी सपोर्ट करचो पडटा. तुमी थरयला कोणाक? आजून वेळ आसा ताका, त्या वेळेच्या थँक्यू सर, तुम्ही प्रेशियस टायम तुमचो दिलो, आमची क्वेश्चनां सगळी घेतली म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. आणि आमी विश करता की तुम्ही परत येवचे आणि इलेक्ट जावन विधानसभेन वयचे. थँक्यू. ह्या चॅनलाचे हांव खूब आभार मानता, कित्याक एक बरें चॅनल आसा. गोंयकारपण म्हणजे आमच्या गोंयकारांची जी भावना आसा ती व्यक्त करणारे चॅनल आसा. तुजे शुभेच्छा आसा. आनी एक बरें असले आमची जी मनातली भावना आसा ती ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या स्वाभिमानी मतदारा कडेन पावयल्ली आसा. ताका योग्य असो प्रतिसाद दितले अशी हांव आशा बाळगता. देव बरें. विनोद पालेकरांचा विजय असो. विनोद पालेकरांचा विजय असो. वोट फॉर विनोद पालेकर. तुम